गोंयचे राजकीय पक्ष गोंयकारांक संघटीत करच्या बदला गोंयचो समाज विस्कळीत करता. तांकां गोंयकाराच्या हिताचें पडिल्लें ना, तांकां फक्त मतांचें पडलां अशी टिका नीज गोंयकार ह्या संघटनेन केल्या. आर्डेक्सको खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार. नीज गोंयकार Revolution Front basically is a party of the people of Goa, and it is not formed by any politicians or big people in fact. In fact, this party has been formed by the common people, the most common Goans, who has come up and make a platform for the Goans, come and stand on it and to fight a political revolution. That's what to take on the Goa with good objectives. Good objectives to save Goa from all the direction, even on the political front, on the environmental front, political front, on every front. So we request the people of Goa to come up, stand on this platform and take this movement forward for the cause of Goans, to save the identity of Goans in future, for the next generation to come and take over it. ही नीज गोंयकार रिव्होल्यूशन फ्रंट ही पार्टी ही सामान्य लोकांक घडोवन हाडिल्लो पक्ष आनी हे घडोवन हाडपाक जो आयज जो गोंयांत जे नीज गोंयकारांचे जो अन्याय जाता तुमी पयले आसतले तिस्का उसगांव जो 2-3 दीस पयलीं इन्सिडंट जालो आनी हेंच घडपाचें आसा फुडें गोंयकारांचें अशेंच घडपाचें आसा त्या खातीर खंय तरी गोंयकारांक एकट येवपा खातीर संघटीत जावपा खातीर हो पक्ष तयार जाल्लो आसा आनी प्रत्येक गोंयकाराक हांव सांगूंक सोदतां की जशें तिस्कार उसगांव जे तलवारी पासून काडपाक येयले लोक आयज हे परप्रांतीय लोक जे आसा हे अशेंच मोती दोंगराचेरूय घडलेली इन्सिडंट आनी हेज्या नंतर असो जे परप्रांतीचे लोक येवन हांगाचे गोंयचे जे पॉलिटिशियन आसा ते नॅशनलायज पार्टी काँग्रेस BJP आनी AP ही खंय तरी गोंयची वाट लावपाक येयल्ली आसा हे पक्ष हांकां ह्या पक्षाक गोंयकारांचें कांय पडोंक वचोंक ना कारण हांकां जें आसा तें फक्त वोट बँक पॉलिटिक्स आनी आमच्या गोंयकारां भितर म्हणल्यार आमकां डिवायड एंड रूल करून अशें आमकां पडटा हे जे नॅशनलायज पार्टी काँग्रेसीन राज चलयलें ते चोर म्हणून भारतीय जनता पार्टी हाडलें जाल्यार ते दरोडे करून आहलें आनी आतां जे आम आदमी पार्टी गोंयांत शिरलेली आसा आनी हेवूय जे पक्ष आसा म्हाका दिसता थोड्या दिसांनी आमचे गोंयकार म्हणटा हांकां देशद्रोही म्हणूंक शकता अशी म्हणपाची परिस्थिती येतली कारण ह्या पक्षान गोंयकारांचें कांय हित पळोवंक ना